एक तरगती नाव एक क्लासरूम आसुकोनो समुदायाताई तशीची संशोधन आसुकोनो निज जीवनाचे परिणाम ताई आमगेल आईची सोयऱ्याले एक नर्सिंग क्षेत्राचे फ्युचरा खातीरी भविष्या खातीरी आकार दिवच्यांतू महत्वाचे पात्र आसा. नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां सगळ्यांक आत्मीय स्वागत. हांव जयश्री पै. आज आमगेल सोयर आसाची समुदाय नर्सिंग विभागाचे प्रेरणादायकी प्राध्यापकी डॉक्टर नीता कामत हांणी निट्टे डीम्ड टू बी युनिवर्सिटीचे निट्टे उषा इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग सायन्सेस हांगा प्राध्यापकी जावन आसाची. 2024 हांकां डिस्टिंग्विश्ड टीचर अवॉर्ड आनी तशीची बेस्ट रिसर्च आर्टिकल अवॉर्ड हांकां मेळ्ळेले आसा. हांगेल पतिदेव मँगलोर युनिवर्सिटी कॉलेज हांगा इकॉनॉमिक्स लेक्चरर जावन आसाची. हांकां एक पूत आसा. तशीची आज आमी आमगेले हे विशेष संवादांतू नर्सिंग प्रोफेशनाचे महत्वाचे बग्गे आमगेल संदर्शनांतू आयकुया. येया सुरवेक आमी डॉक्टर नीता कामत हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. नमस्कार नीता कामत. या भारी खुशी दिसता आसा तुम्ही आजी आमगेले वाहिनींत येयला आसाची. अनेक तांतू आनीक एक खुशी खबर म्हळ्यार नर्सिंगांत तुम्ही शिकयता आसाची विच इज द नीड ऑफ द आर. लायक एक तुम्ही फर्स्ट अंत सुकून नर्सिंग स्टुडेंट सुकून विद्यार्थी सुकून एक प्रेरणादाय प्रोफेसर ताई तुमगेल डॉक्टरेट ताई तुम्ही अंत लायक म्हणून नाव घेतलें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. धन्यवाद मॅडम. येस थँक्यू. आतां आमी जर्नी कशी जाल्ली म्हणून तुमगेले हांगा आयकुया. सुरवेक तुमकां हे नर्सिंग म्हणल्यार एक प्रोफेशन घेवच्याक खंय सुकून तुमकां प्रेरणा येयली? नर्सिंग प्रोफेशन जावन घेवच्याक प्रेरण म्हळ्यार मिगेल गांव उडपी तालुकाचे शिरवा ग्रामांत आसा. हांव मिगेले बेसिक एज्युकेशन शिरवांतू केलेलें. हिंदू हायर प्रायमरी स्कूल. मागीर शिरवांतू चडता लोक थंय क्रिश्चन्स आसाची. मागीर हांव PUC करतना क्रिश्चन इन्स्टिट्यूटात शिकिली. तशी एक पियर इन्फ्लुएन्सांतू हांव नर्सिंग चूज करूं एक प्रेरण जालेली. सकडे ते घेताची म्हणटा ना वय आमी घेवया. वय ओके. म्हळ्यार PUC सायन्स नंतर हांव CET पुरा बरयलें जाल्यार सीट आनी मेळ्ळी. मागीर नेक्स्ट हांव BSc करता आशिल्लें. तशी BSc करतना स्कोप चिके म्हाका उणीशी दिसलें. त्या वेळार हिची मणिपालांतू BSc नर्सिंग म्हणून एक कोर्स स्टार्ट जाता म्हणून एडवर्टायज पळयलें हांवें. मागीर आमगेले फ्रेंड्स सर्कलांतू मेजॉरिटी तांणी नर्सिंगाक वता आशिल्लींची. ओके. तशी हांवें एक पळोवया म्हणून गुड गुड गुड. तशी नर्सिंग आयलेली. मे बी मोस्टली कसले एक गुर्त नाशिल्लें म्हाका नर्सिंगा बगे जाल्यार पियर इन्फ्लुएन्स म्हूण सांगेत. तेवूय टील 1990 तनका डिप्लोमा इन नर्सिंग मस्त कॉलेजांत आशिल्लें. म्हळ्यार गव्हर्मेंट सेटअपांतू डिप्लोमा कोर्स आशिल्ले. डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स म्हळ्यार ते पेशंट केअर फोकस्ड प्रोफेशन. ग्रॅज्युएशन इन नर्सिंग म्हळ्यार आमकां BSc नर्सिंग डिप्लोमा म्हळ्यार केन्ना 10th जेतर वची ना 10th नंतर न्ही PUC नंतर आर्ट्स घेतले तांकां वचत. वेरएज BSc नर्सिंगाक PUC जावन सायन्स बॅकग्राऊंड आसूं. ओके ओके. तें एक डिफरन्स आशिल्लें. तशी हांव मागीर स्कोप BSc नर्सिंगाक
compared to diploma नर्सिंगाक हे चड आस म्हळ्यार आमी टिचिंगाक वचेत ऑप्शन्स मस्त संशोधना वचेत व्हेरी गुड आनी इंटरेस्ट असल्यार पेशंट केराक हॉस्पिटला वचेत तशी हांव BSc नर्सिंगाक 1919 जॉईन जाली व्हेरी नायस 19th ओके आता BSc टू PhD करच्याक वय तुमकां कसं पुरो चॅलेंजेस आशिल्ले आनी तुमी टर्निंग पॉइंट्स कसे आशिल्ले सांगेत की वय BSc नंतर हांव एक असिस्टंट लेक्चरर म्हणून म्हळ्यार ट्युटर्स आमकां तेन्ना ट्युटर्स म्हणचिशिल्ले हांव चेडवांक शिकयत आशिल्ली मणिपालांतू आफ्टर BSc आफ्टर BSc ओके वय म्हळ्यार क्लिनिकल ओरिएंटेड बट फ्यू क्लासेस तशी मागीर म्हाका हॉर्डिक जालें मागीर हांव मंगळूर आयली मागीर हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशना जॉईन जाली MSc गुड तें हांव केलेलें फादर मुल्लर कॉलेज ऑफ नर्सिंग थंय हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें मागीर ते कशें तरी MSc करया म्हणून MSc करया म्हळ्यार स्कोप चड ताका म्हळ्यार तुमी तेन्ना संशोधन करता मागीर तुमकां प्रोफेशनान तूं वयर वचें जाता BSc नर्सिंग केल्यार तुमी एक स्टॅग्नंट जावन आसूंक जाता टिचिंगान तूं न्हू पेशंट केरान तूं स्टॅग्नंट जाता ती ताकाची BSc नर्सिंग जावन MSc नर्सिंग केल्यार तुमकां स्कोप चड संशोधन करूंक मागीर गायड करूंक चेडवांक मागीर इवन तुमगेल प्रोफेशनल लॅडरान तुमी वेरियस रोल्स घेवेत लिडरशिप रोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रोल्स मॅनेजरियल रोल्स पुरो घेवेत तशी हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें तेन्ना चॅलेंजीस मस्त आशिल्ले कसले म्हळ्यार म्हाका हॉर्डिक जालेलें चेडूं आशिल्लें आमकां नर्सिंग एज्युकेशन म्हळ्यार कशें आसता म्हळ्यार एक पंक्च्युएलिटी व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल आमकां 7 घंटेक आस्पत्रे आसका म्हळ्यार आसूका बस लेट जाल्लें नाल्यार आनी कसलें एक रिजन दिवची तशी ना आशिल्लें तशी म्हाका तेन्ना कश्ट जाता आशिल्लें जाल्यार आमगेल्या घरान तुमगेले बामणू माई पुराची मस्त सपोर्टीव आशिल्ली त्यांनी मस्त सॅक्रिफायस केला तेन्ना तशी हांव एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें व्हेरी गुड मागीर वय मागीर अशी ट्रेंड येत चेंज जातस इवन जनरल एज्युकेशनान तूं आतां टिचिंगान तूं वर्क जाल्यार आमी PhD करूंक जाता PhD करना जाल्यार आमकां मागीर त्या कसल्याची मुखार वचक तांतूय पॉसिबिलिटी उणी आसता तशी एक 2 वर्सां तूं मागीर PhD प्रोग्रामाक हांव एनरोल जाल्लें म्हळ्यार तेन्ना निट्टे युनिवर्सिटी त्यांनी एक डीम टू बी युनिवर्सिटी स्टेटस मेळ्ळेलें मात्र तांकां 2009 तशी हांव फर्स्ट बॅच PhD स्टुडंट तशी 2009 जॉईन जावन न्हू 2014 तनक हांव म्हगेलें PhD कंप्लीट केलें मागीर थंयची हांव अध्यापक प्राध्यापक जावन कंटिन्यू केलें ग्रेट ग्रेट ते PhD कसे टॉपिक्स तुमकां घेवच्याक कसं घेतले तुमी खंयच्यान PhD हांव टॉपिक सिलेक्शन करतना ते एक खंयची टिचींग टेक्निक्स चेडवांक खंयचे टिचींग टेक्निक्स मस्त युजफूल जाता म्हणून खंयची नमुन्याचे म्हळ्यार आतां कन्वेन्शनल मेथड म्हळ्यार लेक्चर मेथड नर्सिंगान तूं लेक्चर मेथड मात्र एक सुटेबल नाही हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन्स आणि पार्टिसिपेटिव्ह लर्निंग तसलपुराची टेक्निक्स मस्त यूज जाता म्हळ्यार आमी केस बेस्ड सिनारियो दिवचे कसं बुकांत आसता ते वचून सांगल्यार तांकां कळेश आमी आतां एग्जाम्पल दितना
पुरा केस बेस्ड सिनारिओ दिवका ग्रेट तशी ताजे ಬಗ್ಗೆ संशोधन हांव केलेलें हम्म. आणि तांतू पार्टिसिपेटिव्ह मेथड्स मस्त आशिल्ले तांतू ब्लेंडेड लर्निंग आणि हें कसलें टीम बेस्ड लर्निंग कम्युनिटी बाई कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हा. तांच्यांतू मस्त इफेक्टिव्ह आसा म्हणून संशोधनांत म्हाका कळ्ळें तशी आमी तशी खंयचे टिचींग मेथड्स यूज जालां म्हळ्यार आमी ते रेकमेंड करीत नेक्स्ट नेक्स्ट स्टुडंट्सांक ते मेथड्स यूज केल्यार तांगेले लर्निंग कॅपॅसिटी वाडटा आउटकम वयता. लायक मेळटा बरें. म्हणून तशी संशोधनांचकून कसले पूण एक इफेक्ट आशिल्ले ताका न्हू पब्लीक हेल्थ कॅराक ताका पुरो अप्लाय जाता ओके ओके व्हेरी गुड तशें तुमगेले विमेन हेल्थ कॅरान केलेले आसा तुमी कसले विमेन हेल्थ कॅरांत हांव न्ही मिगेल PhD स्टुडंट्स हांव गाईड केलेले PhD स्टुडंट्स ओके एक 2 जणांन विमेन केअर म्हळ्यार मेनोपॉजल हेल्थ तांतू केलेले आसा व्हेरी गुड गाईड करचे म्हळ्यार कसं करता तुमकां वय PhD गायडन्स म्हळ्यार पुरा जणांनी PhD गाईड म्हळ्यार ते एक सुलभ काम म्हूण लेखता ती ऍक्च्युली इट इज व्हेरी चॅलेंजिंग येस कसले म्हळ्यार PhD स्टुडंट्स म्हळ्यार तांणी मोस्ट ऑफ द टायम अबाउट 25 years 30 years समटायम्स आमगेलेकिंत व्हड आसता ती एल्डरली जावन आसता ती बाय एज तशी द प्रिंसिपल आमी खंयचे आतां आमगेले BSc स्टुडंट्सांक यूज करता ती त्या प्रिंसिपल आमकां यूज करूं जायना तें आमी हांगा एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स यूज करता जाता एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपलांतू मेन प्रिंसिपल म्हळ्यार गिव रेस्पेक्ट म्हळ्यार हांगा तुगेले स्टुडंट PhD आसचे पुरो बट शी इज ए स्टुडंट बट तुमी तिका रेस्पेक्ट दिवका स्टुडंट म्हणून तिका हरास करची की नाल्यार तिका लो करची की करू नजे कसले म्हळ्यार PhD करतना द रोल ऑफ गाईड इज ओन्ली फॅसिलिटेटर करेक्ट येस तशी आमी तिका मस्त आमी खंय आसा खंय वचचेत कसं करूयेत ते सांगेत बट एट लास्ट तिगेल डिसिशन what she wants to do तशी आमी एक प्रिंसिपल केन्नाय विचारून दवरची म्हळ्यार रेस्पेक्ट टू दॅट पर्सन मागीर BSc स्टुडंट्सांक गाईड केलेले म्हण की व्हेरी स्ट्रिक्ट अशी जावन आमी तांकां PhD स्टुडंट्सांक गाईड करूं जायना म्हळ्यार तांणी एडल्ट एक तांगेले फॅमिली आसता आणि ऑलरेडी BSc जावन येयली वय तांणी मॅच्युअर स्टुडंट्स तांकां आमी बेसिक व्हॅल्यूज आनी शिकोवंक म्हणना दे आर ऑलरेडी मॅच्युअर तशी आमी तांकां एक गाईड करची म्हळ्यार डायरेक्शन दाखोवचें मेंटरिंग फॅसिलिटेटर यू आर आउटसायड तुमी तांगेले एक हांतू वचुका म्हणना यू जस्ट तांणी कसं करता आसाची ते केलेले सम ना म्हूण एक जस्ट मॉनिटर केले पुरो सम आसल्यार तुमी कसं नाही करका म्हणना तांणी तांगेलीतल्यार सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करतात सपोज आमकां कळ्ळें तांणी शिकता आसाची एथिकली करेक्ट ना सायंटिफिकली नॉट साऊंड तशें आसतना आमी इंटरफियर जावचें आनी तांकां सांगचें दिस इज नॉट द वे टू गो हेड विथ दिस बेटर टू चेंज ऑल्टरनेटिव्ह ऑप्शन आमी तांकां सांगून दिवचें तितलेची अदरवायज PhD गायडन्स म्हळ्यार ते मस्त इंटरफियर न्ही बट वी हॅव टू सी दॅट तांणी संशोधन करचें एथिकली सायंटिफिकली सोशली कल्चरली साऊंड आसा की म्हूण करेक्ट तितलेची मस्त इंटरफियर ना बट मोस्ट ऑफ द एफर्ट इज फ्रॉम देयर साइड ओके गुड लायक विषय तशीच तुमी कसं ते इंटरनल क्वालिटी एश्युरन्स सेल म्हणल्यानंतू तुमगेले कॉलेजांतू मेंबर जावन आसाची आनी अकॅडमिक कमिटीजांतू तुमी जावन तुमगेले लिडरशिप एक प्रतिबिंब करता आसा क्वालिटी एश्युरन्स एक शिक्षणांतू कितले महत्वाचे आसा क्वालिटी म्हळ्यार
गुणवत्तते म्हणतात त्यांनी. एज्युकेशन आणि गुणवत्तते ते हँड इन हँड. एज्युकेशन विदाउट क्वालिटी तक एज्युकेशन नाही ते. करेक्ट. ते एक म्हणे प्रोपकांड शिदत केक. आम्ही एक सिलेबस आसा. ते सिलेबस आमकां युनिवर्सिटींनी दिता ती. ते जस्ट चेडवांक दिवन सोडचे आनी तुमी कसं म्हूण करयेत ते मागीर करयेत आमी. नाटल्यार ते सिलेबस कंप्लीट करूंक मस्त नमून आसता. ते नमून कसं म्हळ्यार तुमी असायनमेंट दिवयेत, तुमी क्लास घेवयेत, तुमी फील्ड विजीट करयेत तांकां मस्त एक एक्सपिरियन्शियल लर्निंग दिवयेत. त्या पुरा जबाबदारी आसूचे टिचराल वयरी. करेक्ट. तुगे लर्निंग एक्सपिरियन्स कशी दिता म्हणजे ते प्रोसेस आसता प्रोसेस ऑफ एज्युकेशन ते मस्त इम्पॉर्टंट. दॅट इज क्वालिटी. ते तांतू क्वालिटी आसकी पळोवक आमी. ओके. मागीर आनी क्वालिटी टू बी मेंटेन म्हळ्यार इव्हॅल्युएशनांचो. आतां आमी आमगेले साऊथ कॅनरा उडपीन तूं क्वालिटी ऑफ एग्जाम्स पुराची लायक आसा. आमगेले युनिवर्सिटीन तूं कशी आमगेले एज्युकेशनल प्रोसेस आसा, एज्युकेशन असेसमेंट आसा, एज्युकेशन इव्हॅल्युएट करता ती म्हळ्यार आमी रिजल्ट्स दिवचे. मागीर तेंगेले पुरा एग्जाम दवरचे, प्रॅक्टिकल एग्जाम दवरचे, त्या पुराची क्वालिटी आसकी म्हण पळयता ती. म्हळ्यार तुमी ते सेल इज इन चार्ज. वय माल प्रॅक्टीस जायनाशी, क्लास हायान अशी एटेंडन्स दिवचे, तसले पुरा मस्त जातात. ते पुरा जायनाशी निट्टे युनिवर्सिटी आमी तांचे बगी काम करचे म्हळ्यार फेअर अँड जस्ट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एज्युकेशन. सिलेबस कसं तांणी युनिवर्सिटीन दिला ताचे प्रकार वच्चे. प्रकार वच्चे आनी थोडेशे चेडवांक क्वालिटी म्हळ्यार ही क्वालिटी दिवक जाता. आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीन तूं काम करता आसतना चेडू पेरंट्स आमकां हाय अमाउंट ऑफ फीज आनी दिता ती. तांगेले तांणी एक एम्बिशन की आमगेले चेडू लायक शिकूका एक भरोसा तांणी आमकां दिवचे, चेडवांक आमगेले सोडचे. तेन्ना आमगेले जबाबदार कसं म्हळ्यार तांकां एक चंद कोरून मोल्ड कोरून शेप कोरून चेडवांक एक नॉलेज मात्र न्ही तांगेले एटिट्यूड बरेन चेंज करका. नाटल्यार विदाउट एटिट्यूड, विदाउट मॅनर्स, डिसिप्लीन नाशी आसूचे ते मस्त कडे पळयता तेमेत. जाल्यार टिचराल रेस्पॉन्सिबिलिटी कसं म्हळ्यार तांगेले डिसिप्लिन वे जावन तांणी शिकूका. आनी नर्सिंग इज अ प्रोफेशन. एक आनी एक मनशाक आमकां अर्थ कोण घेवन मुखार दिवका सेवा दिवची. हे पुरा व्हॅल्यूज आमी चेडवां सांगूक जाता. एक डिसिप्लीन मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार डिसिप्लीन. आनीक म्हळ्यार पंक्च्युअलिटी म्हळ्यार करेक्ट टायमार येवचे आनी एक कंपॅशनेट मस्त बीइंग कायंड टू पीपल. मागीर नॉन जजमेंट जावन आसूंक आमी. आतां नर्सिंग म्हळ्यार तांणी तशीची म्हळ्यार एक प्रेजुडायज्ड जावन आसचे न्हय. म्हळ्यार आमी पेशंट केअर करतना प्रती एकल्याल प्रॉब्लेम डिफरंटची. करेक्ट. आमी पुरा जना एक लेका ट्रीट करूं जायना. एक पेशंट म्हणके आनीक पेशंट आसना. तेन्ना एकल्याल प्रॉब्लेम आनीकल्याल प्रॉब्लेम दवरचे सादी ना. आमी युनीक वेन तूं प्रती एकल्याल प्रॉब्लेम सॉल्व करका. ताका आमकां एक क्लीन स्लेट एप्रोच दवरका. म्हळ्यार हो तशीची, हानी अशीची ना. नर्सिंग नर्सिंग म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार above your caste, creed, religion, race, why human values, only humanity there. मनुष्यत्व मात्र सुचते. आनी तुगेले तूं खंयची जाती, तूं खंयची रिलिजन, धर्म आमकां लगाव ना. थंय वतना आमी एक ह्युमन बिंग्स तितलेंची. व्हेरी वेल. तशी आसल्यार मात्र जाता. ते व्हॅल्यूज आमी
चेडवां शिकोवचें शिकोवचें हय ते व्हॅल्यूज तांकां आयल्यार मात्र तांणी एटिट्युडिनल प्रॉब्लेम आसना तांकां नातल्यार मोस्ट ऑफ द टायम कसो जाता म्हळ्यार चेडवांक हांव कसो लायक तेंप करका हांव कसो लायक हेल्प करका तशी तशी attitude आसा चॅलेंज हय once you are into the nursing हय वय ever ready for anything वय. कसलेय जाय तितलें. म्हळ्यार आमगेले प्रोफेशन कसं म्हळ्यार आतां घरांत आमी पळोवन घेता ती पुराजनाकी तांणी पळोवन घेतात केन्ना हेल्दी जावन आसतना हय आमी पळोवन घेवचे तांकां हुशार हुशार नातिलें नातिलतना तेन्ना मस्त डायनामिक्स आसता तांतू हुशार आशिल्ल्यांक आनी हुशार नातिल्यांक पळोवच्याक मस्त डिफरन्स आसता करेक्ट तांकां म्हळ्यार अर्थ करून अर्थ करून घेवका जाता म्हळ्यार आमी तांकां आमकां तशी ताप आयल्यार नातल्यार आमकां हुशार ना जाल्यार कशी जाता म्हूण त्या एक आमी इंट्रोस्पेक्ट कोरून आमी तांकां कॅर दिवका जाता ते पुरो आमी शिकोवंक येतात चेडवांक ते शिकयतना ಕೆಲವು चेडूं एक्सेप्ट करता ती ಕೆಲವು जन एक्सेप्ट करनाची तांणी एक्सेप्ट करनाची वय वय ताकाची इवन चेडवांतू तशीची हिची स्टुडंट हांव आतां पळयत न्हय प्रत्येकले डिफरंट म्हळ्यार तांगेलें घर दुसरें तांगेलें आम दुसरें बॅकग्रावंड दुसरें पुरा घरांत संस्कार एकूले कशें सादिना वय जाल्यार पुरो चेडवांक एक नमुन्याचे आमी पळोवंक जाता हांगा चॅलेंजींग म्हळ्यार एक टीचर जॉबच एक चॅलेंजींग केलें म्हळ्यार एक टीचर जावका जाल्यार तिका एक लायक व्यक्तित्व आसता तिणें एक गुड पर्सनॅलिटी तिणें एक्झिबीट करता म्हळ्यार टेलिंग द ट्रुथ आनीक तिका पळोवनूच रोल मॉडेल प्रोएक्टिव्ह जावन आसूं तिणें मागीर व्यक्तित्व आसता नेतृत्व आसता एक्झॅक्टली नेतृत्व म्हळ्यार लिडरशीप नायकत्व वय तें आसूं कर्तृत्व म्हळ्यार तूं डुयरशीप सांगची मात्र न्हय यू हॅव टू गो अँड डू इट हांव वचून कसणेची कोणें सांगनाशी हांव वचून केल्यार म्हळ्यार स्टुडंट्स म्हाका ऑब्जर्व करता ती प्रोएक्टिव्ह जाता अँड व्हेरी कायंड म्हळ्यार आतां चेडूं मेंटॅलिटी ऑर थिंकींग प्रोसेस आतां न्ही फुडल्या चेडवांक मस्त डिफरन्स ते पुरा नर्सिंगा म्हूण न्ही आमी पळयता आमगेल्या घरांतूची डिफरंट आसा तशी सेम एप्रोच आमी करूं जायना हांगा आमी इंट्रोस्पेक्ट करून आमी आमकां शेप करून घेवकात फर्स्ट तांकां एडजस्ट जावं मागीर आमकां आमगेले टिचर्सान तशी केलां तशी हांव तशी करता म्हळ्यार आमी सक्सेसफूल जावचे सादिना टिचिंगांत आतां आमी कसो करता म्हळ्यार तांणी कशी आसाची आनी तांकां कशी सुदारसून हाडचें म्हूण तें शिकोवका आनी आतां नर्सिंग एज्युकेशन इंडियान मस्त नमुन्यार इवॉल्व जावन आयलें फुडें BSc MSc नर्सिंग नाशिल्लें पळय मस्त फुडें 90s वय टील डिप्लोमा नर्सिंग आशिल्लें पुरो गव्हर्मेंट कॉलेजांत डिप्लोमा नर्सिंग आशिल्लें मागीर व्हेरी फ्यू कॉलेजीस म्हळ्यार एक SNDT युनिवर्सिटी आनी CMC वेल्लोर बॉम्बे SNDT वय SNDT CMC वेल्लोर मागीर राजकुमार अमृत कौर कॉलेज दिल्ली पंजाब थंय पुराची ग्रॅज्युएशन BSc नर्सिंग आशिल्लें ते पुराची गव्हर्मेंट प्रायवेटान नाशिल्लें 1990s दुखून कोडयाळांत म्हळ्यार 3 कॉलेजीस आयिल्ले एक फादमुल्लस एक MV शेट्टी आनी एक मणिपाल मिगेल गांव शिरवा मणिपाला लागीं आशिल्लें तशी हांव थंय जॉयन जाल्ली 90s नंतर मागीर मस्त कॉलेजीस प्रायवेटायझेशन जालें डिमांड कशी आसा म्हळ्यार वेस्टर्न कंट्रीजांत आनी मिडल इस्टांत मस्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा तशी एक केरळा दुखून हायेस्ट नंबर ऑफ स्टुडंट्स येवचे आमकां तांकां फॉरेन वचपाक वय इजी जाता आनी एक क्रिश्चन कम्युनिटी दुखून
तांगेल सर्वीस माइंड आसता तशी ते एक हांतू तांणी चड येवचे मागीर GSP आमगेले हांतू दुखून व्हेरी फ्यू मेंबर्स तांकां कळ्ळू काणी अजेक नर्सिंग आनी कितली लायक वय स्कोप मस्त शिकूका मात्र वय ते दयाळूपण वय ते हें पुरो येवका जाल्यार ते शिकूका पडटा थोडेची कंपॅशन कंपॅशन ऍक्च्युली ज्ञान आनी कंपॅशन ಒಟ್ಟುची एक नर्स म्हणून म्हणटा सायंटिफिक नॉलेज जावका वय लायक विषय तशी चेडूं आनी येवच्या करता तयार करूका वय म्हळ्यार आतां नर्सिंग इवॉल्व म्हळ्यार एनी अदर सायन्स कशी इवॉल्व जाल्ला पळय तशीची ऑपॉर्च्युनिटी मस्त पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD प्रोग्राम पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च मस्त जाता रिसर्च कसलो जाता म्हळ्यार मेडिकल फील्ड एवर इवॉल्विंग काल आशिल्ले मेडिसिन आज आसना टेक्नॉलॉजी डायग्नोस्टिक की थेरप्युटिक की प्रति एक चेंज जाता तशी नर्सिंगांत आमी संशोधन करता जाता खंयची टेक्नीक चांग आतां आमगेले कॅरांत येवची म्हळ्यार आमी म्हणटा केअरिंग प्रोफेशन म्हणून पुरा पेशंट आसूं मोस्ट ऑफ द टायम प्रॉब्लेम म्हळ्यार एक दुखी पेन आनीक एन्झायटी फियर तशी मागीर तसले प्रॉब्लेमाक खंयची मेथड बेस्ट म्हूण तशी आमी संशोधन करचें हें दिल्यार कशें जाता हें टेक्नीक केल्यार कशें जाता टेक्निक्स वय हें टेक्नीक केल्यार दुखी उणी जाता ते टेक्निक्स करून आनी मागीर मुखार आमी रेकमेंडेशन दिवचें आसा ते म्हळ्यार एविडन्स बेस्ड केअर म्हणून विथ द केस स्टडी वय म्हळ्यार आमकां प्रूफ आसा हें मेथड केल्यार करेक्ट वर्क जाता म्हणून आमकां गोत तशी आमी ते रेकमेंड केलें तेन्ना त्या पेशंटाक केअर लायक मेळटा तशी संशोधनांनी पेशंट केअर व्हेरी गुड आनी आतां शिकवणेन तुम्ही BSc करतना आनी आतां BSc कसो डिफरन्स तुमकां मस्त डिफरन्स मस्त डिफरन्स म्हळ्यार एक डिजिटलायझेशन फुडें नाशिल्लें आमी मेजॉरिटी आमी बुक्स जर्नल्स पळोवनूच शिकलींची आनी प्रॅक्टिकल आमकां हॉस्पिटलांतूची सोडता आशिल्लींची वय आमी कशें जाल्यार पेशंटा लोट्टू उलोवची की दुसऱ्यान करची ऑब्जर्व करची की मागीर स्लो डावन आमी असिस्ट करची की तशी तांतूची एक्सपर्टायज करता करता आमी मागीर लास्टक कसं एक पेशंटा वयर करची आशिल्लें एक्सपिरियन्स वायज आमकां लायक एक्सपोजर आशिल्लें पेशंटा वयर जाल्यार आतां कशें जाता म्हळ्यार हॉस्पिटलांनी चड आसाची पेशंट्स आसाची जाल्यार आतां पुरा पेशंट नॉलेजेबल आसाची नर्स चड आसा वय तशी आतां कसं करता म्हळ्यार सेफ्टी ऑफ पेशंट इज मोर इम्पॉर्टंट आतां आमी कसं करची म्हळ्यार पुरा आमी कसं शिकोवका आस पळय ते फर्स्ट एक सिम्युलेटर वयर सिम्युलेटर म्हळ्यार कसं म्हणटा की ताका मॅनिक्विन्स हाय फिडिलिटी मॅनिक्विन्स म्हणटा ती म्हळ्यार मनशां म्हणकी आसूची एक डम्मी म्हणटा डम्मी ते आमी म्हणचे मॅनिक्विन्स सिम्युलेटर्स म्हणचे तांगेल वयर तांकां शिकोवचे आसा तांगेल वयर प्रयोग करून ते मॅनिक्विना वयर शिकोवन तांणी कशी करता पळोवचे आसा आमी ते तांणी समज केल्यार आमी मागीर तांकां चिके प्रमोट करचे मागीर तांनीची सुपरविजन ना अशी मॅनिक्विना वयर करता ते मागीर आमी चेडवांक आस्पत्री पेटोवचे तशे निमित्त आतां पेशंट्स आर सेफ डायरेक्ट पेशंटा वयर आमी प्रयोग करून ना तशी तें एक लायक विषय प्रॅक्टिकल मागीर नॉलेज वायज फुडें आमी टिचरा वयर डिपेंड जावन आशिल्लींची आतां खंयच्या खंयची टिचर ना
डिपेंड जावचे ना हम्म. म्हळ्यार तांकां पुराची Google, डिजिटलायज हाका मुळान तूं मेळटा वय तशी हं, त्यांनी आम्ही आता कसं शिकोवची म्हळ्यार व्हॅल्यूज ह्युमन व्हॅल्यूज आणि ह्युमन टच येस आमकां मेन आसूची हांगा ह्युमन टच ते AI सांगना तर तुका शिवलो का कशें एक तूं एक पेशंट इमोशनल वय इमोशनल कॉम्पोनेंट आतां कोणें दो मस्त क्रिटिकल आस एक बामण क्रिटिकल आस बायल क्रिटिकल स्टेज कशी तांकां कन्सोल करचें ते AI सांगना ते आमी तांकां पेरंट्स तांगेले पेशंट रिलेटिव्ह रिलेटिव्जांक कम्युनिकेशन कशें करचें आतां एक बॅड न्यूज हाऊ टू ब्रेक द बॅड न्यूज म्हळ्यार तूं अशीची वचून सांगू जायना तुका ते डिसीजस तुगेले अम्मा आनी वंचना मस्त तशें पुरो आमी डायरेक्ट सांगू जायना आमी देर इज अ टेक्नीक ऑफ रिव्हिलिंग ते पुराचे आमी चेडवां शिकयता ती कम्युनिकेशन मेन हाऊ टू कम्युनिकेट विथ द पेशंट करेक्ट रिलेटिव्स अँड अदर्स ते व्हेरी इम्पॉर्टंट नर्सिंगान ते आमी एक शिकयताची आनी मोर ऑफ द टायम व्हॅल्यूज डिसिप्लीन आनी प्रोसिजर स्किल टेक्निकल स्किल त्यात पुराचे चेडवांक सांगता म्हणना आमगेले किंत तांणी चड टेक्निकली सेरीज तशी वी हॅव टू मोर ऑफ इमोशनल अँड सायकोलॉजिकल अँगलान आमी तांकां तशी शिकोवपाक जाता तशी ते चेंजीस हांव पळयता आसात फुडें आमी जस्ट तांगेले फिजिकल निड्स तशी आनी नॉलेज तशी पुरा आमी शिकयता आशिल्लींची आतां मोर ऑफ इमोशनल हाऊ टू बिकम इमोशनली मॅच्युअर सायकोलॉजिकली स्टेबल तशी एस्पेक्ट आमी डील करता जाता चेडवाले प्रॉब्लम्स आर नॉट द सेम दॅट चेडवाल प्रॉब्लम फूड आनी आतां एंटायरली कशा पुरो तशी कसल्या म्हणून आनी ते म्हळ्यार तुमगेले घरा बॅकग्रावंड आसता मॅडम कसले म्हळ्यार फूड आमी जॉयंट फॅमिलीन तस्त आशिल्लींची तेन्ना आमकां शेअरिंग गोत आशिल्लें आमी उलयता आशिल्लींची आनी आमी जॉयंट फॅमिलीन तूं कजिन्स की सिस्टर्स ब्रदर्स पुरा जाणी ओटू आसता आशिल्लींची आमी दुसऱ्या प्रॉब्लेम पळोवन आमी शिकता आशिल्लींची ते प्रॉब्लेम म्हाका येवका म्हणना तुका पळोवन हांव शिकता आशिल्ली त्या ऑपॉर्च्युनिटी आतां चेडवां ना तांणी एक्सपिरियन्स करता ती तांकां तेन्ना दुखून भायर येवची म्हण कशी कळना तेन्ना तांणी एक गायडन्स मागीर मोस्ट ऑफ द टायम फूड आमगेले घरान तूं पुरा आमगेले अम्मा अक्का तांणी पुरो घरांतू आशिल्लींची आतां मोस्ट ऑफ द घरांतू हांव चेडवां मागीर वर्किंग विमेन्स आसता ती वय ते इमोशनली कनेक्ट जावचे प्रॉब्लेम जाता की म्हूण म्हाका दिसता चेडवांक क्वॉलिटी टायम मेळना अशी दिसता सोशल मिडिया बरें ना ते आमी कशी यूज करता ती पेरेंट्स मस्त सोशल मिडिया यूज केल्यार चेडवां ही करता ती तशी ते पुरा घराच बॅकग्रावंड मॅटर्स जाता मागीर शेअरिंग आनी तांणी आतां चेडवां आमगेले हांव शिकोवचे कडेन पळयता व्हेरी सेल्फ सेंटर्ड तांगेले हे प्रॉब्लेम्स मात्र तांणी दुसरे प्रॉब्लेम्स पळयनाची फूड आमगेले तशें आमी पुराची एडजस्ट करचें ते पुरो चड आशिल्लें आतां हॉस्टेलांत तूं शेअर करचें हांव एक हॉस्टेलांत राबून आशिल्ली शेअरिंग आनी प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम आतां मिगेल प्रॉब्लेम मात प्रॉब्लेम दुसरे प्रॉब्लेम मिगेल प्रॉब्लेम न्ही म्हण तशी आसता चेडवान ते पुराची तांकां इमोशनली ड्रेन करतशी दिसता म्हाका तशें आमी ताजे खातीर आमी आतां मस्त चेडवांक एक प्रोग्राम्स आसा आमगेल्यान तूं लायफ स्कील ट्रेनींग म्हणून ते आमी दिता ती चेडवांक लायफ स्कील ट्रेनींग म्हळ्यार तुका आमकां कळका आमी कोण म्हणून आमी अंडरस्टँड करका आमगे लिमिटेशन कसलें आमगेले स्ट्रेंथ कसलें हांव तें करून जाता एम आय कॉन्फिडेंट ते पुरा आमी तांकां शिकोवचें आसा सेल्फ अवेरनेस आनी एडजस्ट जावचें फ्लेक्सिबिलिटी
पुढे आम्ही म्हणता आशिल्लींची इंटेलिजंट जावका म्हणून ना आत चेडवां आमी शिकोवचे म्हळ्यार फ्लेक्सिबल एडाप्टेबिलिटी तुगेले फ्लेक्सिबिलिटी कोशंट येस मेंटली कशी आसा तुगेले करेक्ट how you adjust with people, with your superiors, with your colleagues, with your subordinates, all stakeholders. व्हेरी वय तशी आम्ही फ्लेक्सिबिलिटी तांकां शिकोवका जातात या the flexibility is the matter now. करेक्ट रिसायलेन्स टू सम एक्सटेंट वय ते फेलियर एक्सेप्ट करणं वय वचका. मुखार मस्त वचचें. विषय असता वय. व्हेरी नाईस तातूं चेडवांक आमी ट्रेनिंग दितात ते लायफ स्किल ट्रेनिंग आमी पुराची ट्रेनर तांतू आमी स्कुलाकय वचून ते ट्रेनिंग दितात ती सन चेडवांक लायफ स्किल ट्रेनिंग म्हणून म्हळ्यार कशी फ्लेक्सिबल आसचे हाऊ टू एडजस्ट विथ व्हेरी गुड सान असताना फॉर्मेटिव्ह इयर आणतो त्या मेळ्ळी म्हणजे लायक विषय आता तुम्ही नर्सिंग जातारी कसं वृत्तीन तो आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज आसाची म्हणून सांगिल्लें आसा नर्सिंग म्हळ्यार कसले प्रोफेशन म्हणून एक सांगिल्लें आसा भारी एक संतोशा विशय लायक विशयाच्यान दुखून सांगिल्लें आसा एक यशस्वी नर्स जावका जाल्यार विद्यार्थ्यांनी खंयचे नमुने स्किल्स डेव्हलप करून घेवका skills the main skill is communication आणि एक पर्सनल रिलेशन हाऊ बेस्ट तू एक एकल्यालो तू रिलेशन डेव्हलप करू तुका साध्य आसा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट नेटवर्किंग जाल्यार नर्सिंग करता आसतना आमकां एक मेन म्हळ्यार इंटरपर्सनल रिलेशन म्हळ्यार तुका तांगेलो टू एडाप्ट जावचेक अंडरस्टँड जावचेक एक नमुने जेलिंग पेशंट आलो तुकी पेशंट नॉट ओन्ली पेशंट कोणालो टू जाल्यार ते म्हणटा न्हू जेल यू नीड टू Mixing, जेल मिक्सिंग विथ blending इम्पॉर्टंट जाता तें एक युनीक क्वॉलिटी म्हळ्यार आज आशिल्ले पेशंट तुका पांय आसना इज एंटायरली डिफरंट फाल्याची तूं वॉर्डा वताना तुका कसं दिसता म्हळ्यार पुरो जन दुसऱ्यांची तेन्ना अपास तूं फर्स्ट दुखून वचका तूं काल हांव लायक रिलेशन आशिल्लें ना आज फर्स्ट दुखून ते अपास तुका ते एस्टॅब्लिश करूंक सम टायम जाता तेन्ना तुका हें लायफ स्किल ट्रेनिंग आनी इंटरपर्सनल रिलेशन कशें मेंटेन करचें म्हळ्यार ते तुका मस्त इजी जाता सो तसले स्किल्स असल्यार लायक म्हणून म्हणचें तशें आतां तर ते संशोधन करतल्यांक तुमगेले एक दोन संदेश कसो दिता नर्सिंग जावन नर्सिंग आसून तांकां हें करता वय आतां संशोधनाक रिसर्च इनोवेशन्स ताका पुरो मस्त स्कोप आसा म्हळ्यार आतां आमी नॅशनल एज्युकेशनल पॉलिसी 2020 प्रकार पळयल्यात प्रकार रिसर्च इनोवेशनाक हायेस्ट प्रायोरिटी दिला तांणी सान दोन NEP 2020 आमी वाजिल्यार सम अंडरस्टँड केल्यार focus is for research and innovation आणि multidisciplinary approach ओके ताजी NEP प्रकार तू रिसर्च म्हळ्यार तू नर्सिंगाक स्टिक ऑन जावका म्हणना तू आनी 2-3 स्पेशालिटी तांकां घेवन मस्त एंगलान तू रिसर्च करियेत तुगेले अप्रोच इज नॉट फोकस्ड एक करी दुसरे आनी पुरो घेवन इट मे बी इंजिनियरिंग इट मे बी दुसरे कसले फिजिक्स केमिस्ट्री तसले कसले घेवन इंडिव्हिज्युअल सब्जेक्ट मॅथ्स वय आमी संशोधन करियेत तशी आमगेले अप्रोच ब्रॉडर आसत ते आमी ऑपॉर्च्युनिटी यूज करून बेटर रिसर्च विच इज ethically sound आणि सायंटिफिकली suitable आणि नीड ऑफ द पीपल आता तू कसं जनाले प्रॉब्लेम आसा ताका सोल्युशन पळोवका डे टू डे प्रॉब्लेम आमी म्हणटा ऍक्शन रिसर्च म्हणून तसे लेक चड हें करून आमी संशोधन करून तांचो सोल्युशन मेळ्ळार दॅट इज व्हेरी व्हेरी युजफुल व्हेरी नाईस तशीची समुदाय हेल्थ म्हण आसा ना मॅडम समुदाय आरोग्य तांचे भितर नर्सस जाले मस्त नमुन्याचे कसं असता तांचं धारण समुदाय आरोग्य म्हळ्यार
ते हॉस्पिटल बेस्ड आणि समुदाय म्हळ्यार कम्युनिटी बेस्ड वय ते डिफरन्स कसं म्हळ्यार हांग तुम्ही हॉस्पिटलांत कसं करता म्हळ्यार पेशंट पेशंट वय क्यूर करची मात्र डिसीज फोकस इज क्युरिंग समुदायांतू क्यूर करचे लेटर ऑप्शन प्रिव्हेन्शन अँड प्रमोशन व्हेरी गुड प्रिव्हेन्शन आणि प्रमोशन करेक्ट इज द मेन हांग हॉस्पिटलांतू तुम्ही पळोवचे पेशंटा मात्र चिकित्सा मेळटा चिकित्से हांग कसं मेळची म्हळ्यार तुम्ही पेशंट इज हेल्दी तो हेल्दी असल्यार तागेल हेल्थ कशी इम्प्रूव करची म्हणून आमी शिकोवन दिवचे आनीक ताका डिसीज यान अशी कशी पळोवचे म्हणून म्हळ्यार वॅक्सिनेशन की लायफस्टायल मॉडिफिकेशन की डायट चेंज करून की तशी आमी तांकां एज्युकेट करचे तशी मागीर कशें जालें म्हळ्यार समुदाय आरोग्यांतू ते लॅटिट्यूड म्हणटात आमी इज व्हेरी बिग एक्चुअली आमी ते कशी शिकोवचे म्हळ्यार तुम्ही आयसबर्ग पळयला न्हू ओशनांतू आयसबर्ग्स असतात तेन्ना तुम्ही ते टिप पळयता ती ओशनाचे अपर पार्ट करेक्ट बट ते पळयतना आमकां ते मुळा कितलो कितली म्हणून गतना आमकां द सेम एग्जाम्पल आमी सांगची म्हळ्यार आत्ता तुम्ही कोणाले आस्पत्रे येवन पेशंट येता पळय ते आयसबर्गाची टिप ते टिप मात्र पेशंट्स वेरएज आमगेल हिडी कम्युनिटींतू ते अंडरनीथ द वॉटर कसं आयसबर्ग आस पळय तितले जन पेशंट्स आर सफरिंग बट दे हॅव नॉट कम टू द हॉस्पिटल म्हळ्यार सिम्पटम्स ना लायक मे बी प्री डायबेटीक प्री हायपरटेन्सिव्ह ऑर कॅन्सर प्रिकसर स्टार्ट जाला मात्र तशी मस्त आसाची तशी आमगेल स्कोप कसं म्हळ्यार 1/3 पेशंट्स ओनली आर सीन इन द हॉस्पिटल whereas 2/3 of patients who are living in the community are our target. आमी तांक वचून तांक एज्युकेट करचे तू कशी तुगे लायफस्टायल मॉडिफाय केल्यार यू कॅन बी प्रिव्हेंटेड फ्रॉम गेटिंग डिसीज तांक डिसीज जाता हाऊस टू हाऊस की आमी हाऊस टू हाऊस वता ती ओके आमी कसं करता म्हळ्यार हाऊस टू हाऊस होम विजिट करता ती आमी कॅम्प करता ती that is better कॅम्प क्लिनिक्स सॅटेलाइट क्लिनिक्स करता ती रिमोट एरियाजांनी वचून आमी थंय सनसान सेंटर माय क्लिनिक तसल पुरा सेंटर करता ती सब सेंटर्स पुरा जनान येवच्या थंय जनान येवचे म्हळ्यार थंयच जनान ती येवन तांणी पुराची कसकी स्मॉल प्रॉब्लेम आसचे पुरो तांगेले एक हिमोग्लोबिन टेस्ट करचे नाटले शुगर टेस्ट करचे नाटले एक बीपी चेक करचे ते केल्यार तांणी अर्ली स्टेजार दुखूनची डायग्नोज जाता ती तेन्ना अर्ली डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करीत तुम्ही लेटर स्टेजार वच्चे ते डिसीज प्रोग्रेस जावचे कट शॉर्ट करीत ताकाच आमी ते आयसबर्ग फिनॉमिना ऑफ डिसीज म्हणचे त्या निमित्ताचे ते आयसबर्ग वी डोंट नो द मॅग्निट्यूड ऑफ आयसबर्ग म्हणटा शिपार वतना जस्ट ते टिप्प पळोवनूच आमकां सांगू जायना हे इतले हॉट तशी प्रति एक डिसीजाचे मॅग्निट्यूड आमकां गोतना मॅडम ते ट्युबरक्युलोसिस आसचे पुरो HIV आसचे पुरो नाटल्यार मेंटली आशा के पुरो देयर आर सो मेनी द मेंटल स्ट्रेस ते पुरो आमी कसं लागता म्हळ्यार ते ओके ते इज नॉर्मल म्हणून एक्चुअली ते नॉर्मल न्ही ते एबनॉर्मलच जाल्यार ताका आमी कसं ट्रीट वगी करनाची ते ग्रॉस एक सिम्पटम दत्तनाची आमी वता ती ते समुदाय आरोग्याचे काम मुख्य पात्र समुदाय आरोग्याचे थंय प्रमोशन अँड प्रिव्हेन्शन प्रमोशन ऑफ हेल्थ अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीजेस तशी ते फर्दर कॉम्प्लिकेशन आवचे नाशी पळोवन घेवचे करेक्ट दॅट इज एक्चुअली नीड टू बी मोर स्ट्रेंथन्ड टेकन केअर ऑफ वय आतां पयर एक आमगेले ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक वॅक्सिनेशन प्रोग्राम जस्ट एक 10 दिसा पुढे इनॉग्रेट दॅट इज HPV मॅडमान पळोवन आसचे पुरो ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस म्हणून HPV वॅक्सिन ते वॅक्सिनेशन दिवची कोणा म्हळ्यार सांज चिलये चेडवांक
फ्रॉम 9 to 13 years. हम्म. ते कसले दिवची म्हळ्यार टू प्रिव्हेंट सर्वायकल कॅन्सर, गर्भकोशाच कॅन्सर हम्म. इन फ्युचर प्रिव्हेंट करूक करेक्ट. फूड ते दिनाशिल्लींची. बट ही हॅज स्टार्टेड ते रिसेंटली पार्लिमेंटात पार्लिमेंटान जाल्ले पुरो चिल्ड्रन दिवका म्हूण. वय. अदरवाईज ते एक्सपेन्सिव्ह आशिल्ले. एक्सपेन्सिव्ह म्हळ्यार ₹1000 कसके आशिल्ले. बट आतां पुरो प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतू ते फ्री दिवच्याक ताणें हें केलां. व्हेरी गुड इनिशिएटीव. ते कितले जन पेशंट्स न्ही गर्भकोशा कॅन्सर कशी ते प्रिव्हेंट करची मुखार म्हणून तांतू कळटा. तशी पुरो प्रोग्राम्स तुम्ही पळयात ते पुरो समुदाय आरोग्याचे. पल्स पोलिओ म्हूण एक स्टार्ट केला. फूड पोलिओ म्हळ्यार तुम्ही पळोवन आसचा पुरो. पोलिओ म्हळ्यार डिसेबल तुके एक आंगची उज चॅलेंज जाता. ते आतां नो पोलिओ आमगेल भारतांत नो पोलिओ कसले म्हळ्यार हे पल्स पोलिओचे इफेक्ट. सिन्स मोर दॅन 30 years ते 2 ड्रॉप पोलिओ वॅक्सीन दिवन आतां मी ते रोग नातील म्हणकी करता. तशींची हे इनिशिएटीव ऑफ दिस ऑफ गिविंग HPV वॅक्सीन इन फ्युचर आमकां which is on the rise आता कालांत. ते अवॉइड करूक बेस्ट. तसलपुराची वॅक्सिनेशन आणि लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन ते पुराची समुदाय आरोग्याचे एक पार्ट ते पुराची. व्हेरी नायस. भारी चंद कोन सांगिल्लेस तुम्ही. खुशी जाली. आमगे वीक्षकांक खंडीत या समाजान कोण नासतले म्हणून करता. आणि एक नर्सिंग प्रोफेशन हाजी वयता कितली जनाले आमी जन वांचो वयता कसले एक चिकित्सा रोग जाला चिकित्सा हॉस्पिटल ओके जायना तशी पडोवचे एक काम नर्साले मस्त व्हड काम आसा प्रिव्हेन्शन जावन करचे. लायक विषय मॅडम. आतां चेडवांक तांगेल चेडवां म्हळ्यार पेरंट्सांक तांगेल चेडवांक नर्सिंग प्रोफेशन चूज करता म्हणून जाल्यार तुमी कसो 2 सल्ला दितात? एक 2 उतर. वय पेरंट्सांक म्हळ्यार आमगेले समाजांत कसो जाला म्हळ्यार एक पुरो चेडूं इधर तूं डॉक्टर जावका नाटले इंजिनियरिंग जावका नाटल्यार तूं अकाउंट्स तशी. ते दुसरी कसनेची एक ह्यान तूं पळयनाच तांणी. तशी आमी मस्त एक वोकेशनल कोर्सेस अदरवायज स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस म्हणटा ते हे पुरो स्किल ओरिएंटेड कोर्सांत येता. नर्सिंग पुराची स्किल आमकां नॉलेजाकिंत स्किल आमगेले हाता दुखून कशी करचे हाऊ स्किलफुल यार ते तांतू कुशलती म्हणटाची ते डेव्हलप करता जाल्यार तांणी नर्सिंग चूज करियत चिल्ड्रन. आतां रिसेंट ऑफ लेट ಕೆಲವು ಜನ येतात आमगेले कॉलेजांत आसाचे चेडूं ते माइंड सेट ते चेंज जावका. ते कशे चेंज जावचे इवन म्हाका नाही स्कोप आसा रिसर्च करवचे जाता आणि ते एक डेडिकेटेड जॉब तशी जनांनी आलोचना मोर दॅन दॅट म्हाका हांव आतां नर्सिंग कोरलो कसो यूज जाल्ले म्हूण तुमी निमगो येत म्हाका. ताजे खातीर हांव नेक्स्ट क्वेश्चन खंयची वेळार तुमकां हांव नर्सिंग शिकिले वय म्हाका लायक जाल्ले म्हूण मना आयिल्लें आसा. वय ते तुमी कशे दुसऱ्यांक पळोवन घेवका म्हणना तुमी तुमकां पळोवन घेतले जाल्ले. आमी आमगेले आरोग्य पळोवन घेतले री. आमी आमगेले फॅमिलीचे आरोग्य पळोवन घेतले री. ताजेकिंत व्हडली एक सौभाग्य आसा. खंडीत. आतां हांव फर्स्ट एड कसले करता कशें करचें आनी कसो फूड हांव खावका कसनेची प्रॉब्लेम आयल्यार कशी फेस करका ते कॉन्फिडन्स ते तुका नर्सिंग केल्यार म्हाका दिसता ते एक क्वॉलिटीज येता. लिडरशीप आमगेल आरोग्य आमी कशी पळोवन घेवचें आनी आमगेल घरांतल्यान कशी खुशेर राबोवचें तशी आनी घर कशी मेंटेन करचें ते मे बी हायजीन आसचें पुरो क्लिनलीनेस आसचें पुरो नाटल्यार
फूड प्रिपेर करचें तशें पुरो ನೇ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಸ್ತ ದಲ್ಲರಿ ಅಮ್ಮಿ ಚಿಕೇಚಿ ತಜಿ ನಾಲೆಜ್ न्यूट्रिशियस फूड कंचा खावियत जंक फूड जंक खायना खायलाशी म्हणून ते अँगलारी पळयल्यारी आमी काम करना जाल्यारी आमकां कळटा आमगेल हेल्थ कशी मेंटेन करका आनी आमी एबनॉर्मल दुखून कशी आयडेंटिफाय करची म्हणून कळटा आमकां नातल्यार आमी कसो लागता म्हळ्यार प्रती एक नॉर्मल म्हूण लागता ती तशी चांग विषय मॅडम भारी खुशी जाली आणि एक लास्ट एक क्वेश्चन इतले पुराय तुम्ही टीचिंग आसची रिसर्च आणि वंगड तुमगेल कॉलेज ऍक्टिव्हिटीजान पुरा आसची तुका मोटिवेशन कसं दवरता एक मोटिवेशन म्हळ्यार टू डू द बेस्ट म्हळ्यार आतां नर्सिंगांतू न्हू आमगेल टीचिंग जॉबांतू इट इज ए सोशल कॉज आमकां एक लायक एज्युकेशन सोसायटीन दिला ते आमी वापस जेवका करेक्ट मिगेल निमित्त दुसऱ्यांक एक यूज जावका मिगेल नॉलेज यूज जावका करेक्ट मिगेल स्किल्स हांव दुसऱ्या लोट शेअर केलेले ते नाची ते दुसऱ्यांक वच्चे तशी आमी मुखार वच्चाक म्हळ्यार मोटिवेशन म्हळ्यार द वर्ल्ड इट सेल्फ इज चेंजिंग नाव या एवरीडे Every day is लर्निंग ते एवरीडे लर्निंग जाताना आमी ते मोटिवेशन दवरूंक आसका आमी मोटिवेशन दवरना अशी न्हुता बसल्यार आमी घरा कामा दुखून भायर येवका जाता म्हळ्यार स्टॅग्नंट वय एवरी टायम आमी स्किल एनहान्स करका हांव आतां शिकून 30 years जाली म्हणून म्हाका तेन्ना शिकिल्लें पुरो म्हूण बसल्यार आतां कसलें करूं जायना अपस्किलिंग म्हणटाचे आमी ताका अपस्किलिंग इज व्हेरी व्हेरी नेसेसरी दॅट ओनली मोटिवेट्स दॅट इट सेल्फ इज मोटिवेशन नातल्यार आत होल वर्ल्ड इज व्हेरी कॉम्पिटिटीव इट मे बी टीचिंग इट मे बी IT कसलें जाल्यार खंयचे फील्ड तूं अपस्किलिंग कोण घेयन तुमगेल स्किल यू विल बी लॅगिंग बिहायंड तुमगेल जुनियर्स तुमकां मुखार व्हरतात तेन्ना that feel that yes so that is itself is a motivating to do many skills learn very nice and every day opportunity like विषय नीता मॅडम तुम्ही आमगेलो बैसून नर्सा विशयांतू मस्त पुराय लायक विषय आमकां थॉटफुल जावन मना वच्ची तशी सांगिल्ली आसा तुमकां मस्त धन्यवाद आनीक तुमकां देव लायक कोण शिकोचकी चेडवांक चंग एक नाव येवची तशी जावो म्हणून आमी देवा लागीं प्रार्थना करताची नमस्कार तुमकांय नमस्कार म्हाका एक हे अवकाश दिवन हांगा मिगेले एक अनुभव हे वेदिकेन तूं सांगूक दिलेले विश्व कोंकणी केंद्राक तुमकां हांव आभारी जावन खंडीत लायक आशिल्लें तुमगेल प्रयाण अनुभव आयकुच्या खुशी जाली धन्यवाद मॅडम तशीची आमगेले प्रेक्षकांकय आमगेलो आतां संवाद हो विशेष संवाद एक नर्सिंग म्हळ्यार ते कितले महत्वाचे म्हळ्यार विशयांतू आमी आतां आमगेले संदर्शनांतू तुमी अर्थ करून घेतिल्ले आसा तशी तुमकां धन्यवाद आनीक आमी लायक असल व्हिडिओज हाडटाची म्हणटाची आमी हांगा मक्ताय करताची देव सगळ्यांक बरें करूं